हाय हॅलो नमस्कार तुमकां सुमेस्तांक. आज आमी हांगासर परस 100 वर्सांच्या शतमानोत्सव जुबल्यो आचरण केल्ल्या बोंदेल सा लॉरेसाक समर्पिल्ल्या फिरगजेन तशेंच पूण शेतांत हांगासर आमी आयल्या. हांगासर तुमी पळयत हे इगर्जेचें डेमो मॉडल हांगासर डिस्प्ले घालां. तशेंच म्हज्या फाटल्यान हांगासर भोव चड आपले हात विस्तारून बॉक्सांनी दिवन मोगान आमकां वेंगच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताची एक इमाज आसा. तर हांगाच तितलें बरें आसा जाल्यार भितर कितलें बरें आसा म्हाका गोत्तू ना. हांव आनी तुमी पळोवंक अत्रेकतात आनी अत्रेगान रावल्यात म्हणून हांव आशेतां. तर आमी भितर या, भितर कितें आसा म्हणून बेगीनच पळोवया. सो आमी हांगासावन मेन एंट्रन्स येतान भितर येतानाच जर तुमकां आपले खासगी मागणे करूंक आसा, तुमकां चड देवा लागीं चड मोगान लागशिल्ल्यान संभाशण करूंक आसा जाल्यार हांगासर आराधनाचें कपेल आसा. आमी भितर वचून पळोवया. सो हांगासर आमी भितर आयल्या आराधनाच्या कपेलांत. हांगासर आमी पळोवयेत सॅक्रामेंट तांणी येदोळूच एक्सपोज करून दवरला प्रायवेट मागण्याक. आमच्या फाटल्यान सॅक्रामेंट आसा, पवित्र सॅक्रामेंट. तुमी केदाळे येवन हांगासर मागी येता. तशेंच हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हांगासर सा लॉरेसाची रेलीक आसा अशें म्हणटात गी. ताच्या वस्त्राचो एक कुटको हांगासर आसा म्हूण सांगून. आनी तशेंच आमी आनी एका कुशीक गेल्यार हांगासर भाग्यवंत कुर्सा जेजूक कुर्सायिल्ल्या कुर्साचो एक कुटको ह्या रेलिकेंत आसा म्हणून आमकां कळीत जाता. ही जावन आसा भाग्यवंत कुर्साची रेलीक आनी हें जावन आसा आराधनाचें कपेल. हें सकाळीं 6 वरां तावन सांजे 7 वरां म्हणसर मागण्याक उक्तें आसतलें. जर तुमकां केदाळे मागणें करूंक मन आसा जाल्यार तुमी येवन हांगासर मागी येता. सो आमी हांगासर आतां मुख्य दरवटे लागीं आसा. म्हाका बारी खुशी जाता भितर वचूंक. हांव बारी आतुरायन राखून आसा. तुमी तितल्याच आतुरायन राखतात म्हणून हांव आशेतां. सो हांगासर आमी पळोवं येता मुख्लो मेन दारवटो, इगर्जेचो व्हडलो दारवटो. आमी आतां उक्तें करून भितर या. हांगासर आमी भितर गेलेंच आमकां सुबीत आमची इगर्जेची आल्तार दिसता. पूण ताच्या की पयलें आनी एक सुबीत संगत आमकां राखून आसा. एंट्री जाल्लेंत रायट सायडीक हांवें पळयल्यार हांगासर आमकां भोव सोबीत खुरीस व्हडलो जैत आदल्या इगर्जेंत आसलेलो खुरीस आमकां दिश्टीक पळोवंक मेळटा. तशेंच हांगासर एक आल्तार आमी पळोवं येता. एक आल्तार हांगासर आसा. एक ड्रेसींग टेबल. हें युजली हांगासर पाद्र्याप भायर सरता. पूण हें टेबल एक प्रायवेट मिसाक उपयोग करयेत. प्रायवेट मीस म्हळ्यार खंयचो याजाक हांगासर तो रजेर येता या हांगासर रावता, ताका दिसाचें दिसपडटें मीस भेटोवंक मेळना जाल्यार ताणें ह्या आल्तारीर हांगा मीस भेटोवं येता. पूण हें तुमकां सांगचें जाल्यार ही आदल्या इगर्जेची आल्तार. हाका मस्तू काल म्हणी येता म्हळ्यार मस्त एक हिस्ट्री आसा. हाच्या फाटल्यान एक चरित्र आसा. तशें जावन हो कुरीस आनी एक आल्तार इगर्जेची सोबायत वाडयेत. या आमी मुखार या आनी कितें आसा तें पळोवया. म्हजें सांगता तुमी येया. सो हांगासर आमी पळोवं येत म्हज्या उजव्या आनी म्हज्या दाव्या कुशीन 2 कुडां आसात. ही कुडां कुमसाराक उपयोग करयेत. कन्फेशनल्स म्हूण आमी सांगता इंग्लिशांत. आनी कोंकणीन सांगचे तर कुमसार जावची कुडां. हांगासर पाद्र्याप कुमसाराक हजर आसता. तुमी केदाळाय जाय त्या दाळा येवन कुमसार जावयेत. त्या कुशीक कुमसार आसा आनी थंयसर कुमसारेचो सांत म्हणजे पाद्रे पियो बाप आसा. आनी हांगासर याजकांचो पात्रोन म्हणजे जोआंव मारी वियानी आसा. या आमी मुखार येता आसतना आमकां मुखार दिसोंक मेळटा भोव सोबीत सुंदर रितीन एक आल्तार तांणी तयार केल्या. एक व्हडा रितीन म्हणजे भोव वर्त्या रितीन ती एक आल्तार तांणी तयार केल्या आसता. त्या कुर्साचो रुखाट म्हाका अशें सांगूंक मेळ्ळें की आयकूंक मेळ्ळें की ह्या कुर्साचो रुखाट 100 वर्सां चरित्र असो म्हळ्यार 100 वर्सां प्राय असो तो रुखाट म्हूण सांगून. तशेंच आमी पळयल्यार थंयसर आमकां एक भोव सोबीत रितीन एक ताबेरनाकल पळोवंक मेळटा. भांगारस म्हणल्या रितीन आसा ते. ताका एक गोल्ड प्लेटेड ताबेरनाकल तें भोव सोबीत रितीन थंयसर तांणी दवरलां. आनी तशेंच ताका एक बरी सुंदर एक कॅनोपी तांणी केल्या. किरीट दवरल्या बरी. आमच्या संवसाराच्या राया धन्याक भोव बरें करून दवरचें तसलें एक ताबेरनाकल थंयसर आसा. आनी हांगासर एक मीस करची म्हणजे सँक्च्युरी म्हणटा इंग्लिशांत. मिसाची आल्तार आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. ह्या इगर्जेंत आमी पळयलें जर भोवतणी आमी पळयलें जाल्यार आमकां सांत दिसूंक मेळटात.
दोनी कुशीन जेजूचे आपोस्तल आनी वयल्यान सगळ्यांनी सांत भक्त तांणी भोव बऱ्या रितीन ही इगर्जेंत मांडून हाडला. तशेंच हांगासर ह्या इगर्जेच्या 2 पिल्लरांनी आमी पळयल्यार 10 उपादेसांचो कवळो थंयसर तांणी वण्टीक अंटिसिला. जर खंयची ल्हान भुरगीं आसात तांकां देवाचे 10 उपादेस बायहाट करीत जाल्यार तुमी हांगासर 10 सकाळीं मिसा आपूण हाडल्यार जालें. हांगासर 10 उपादेस आसात. तशेंच हांगासर आमी पळोवं येता हें पाद्राबान सांगलें की पास्काच्या कॅन्डल दवरचें स्टँड, पास्कांची वात जी आसा ती दवरचें स्टँड भोव बऱ्या रितीन तांणी हांगासर हें तयार केलां. तशेंच हांगासर आमकां जेजू सर्गा संवसाराचो राय जेजू रायाचें एक पोर्ट्रेट पळोवंक मेळटा. ताच्या तिशेनच दैवीक काकुळतीचें एक पोर्ट्रेट आसा आनी हांगासर भोव बऱ्या रितीन तांणी जेजू बऱ्या रायाचें जेजू रायांच्या रायाचें पिंतूर तयार केलां आनी हांगासर दैवीक काकुळतीचें पिंतूर आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच हो जागो कॉयराक नेमीत केल्ल्या निमती कॉयराची पात्रोन सांतीन सा सिसिलियाची इमाज हांगासर तांणी दवरल्या. हो जागो कॉयराक तांणी दिला देखून तांचीच पात्रोन सांतीन हांगासर तांणी उबी केल्या. तशेंच हांगासर एक रिंग आमी पळोवया. आतां हांगा वयर पळयतना एक रिंग आसा. ह्या रिंगांत जेजूचे 12 आपोस्तल आनी तांचें चिन्ह म्हळ्यार तांची निशाणी दे आर सिंबल्स म्हणून आमी सांगेत. वयर पळयल्यार आमकां पेद्रूचे सिंबल मेळटा. सकयल पळयल्यार बार्तोलोमेव आसा. ह्या कुशीन पोरूस आमी ताचें फेस्त आचरण केलें सा आंद्रू ताचें आसा आनी हांगासर सा जुदाचें आसा. सो आमी पळयल्यार हांगासर जेजूच्या 12 आपोस्तलांची रिंगां आसात. आनी हांगासर आमी पळोवया कोणाय की दग जाता म्हणलें काही टेन्शन ना. व्हडलें जे हेलिकॉप्टराचें फॅनच आसा वयर. तुमकां दग जाता आमकां वारें पडना काही टेन्शन ना. व्हडलें तें हेलिकॉप्टराचें फॅन आसा. बरें वारें चारी कुशीन तावन पडटा आनी वयर बरोवंक गेल्यार भोव बऱ्या रितीन तांणी लायटींग केलां. भोव बरें करून रुखाट आनी पुरो बरें सुबीत तरान तांणी लायटींग केलां. आनी थंय इगर्जेच्या मेनाक आमकां एक रिंग लायट म्हणल्यार बरी ते ग्लास पेंटींग एक्चुली तो रिंग लायटार सालोरेस ताची चित्रां आमकां पळोवं येता. तें आमी मागीर वयर येताना तुमकां क्लियर रितीन आमी दाखयता. आतां म्हज्या बगलेक हांगासर एक कुरीस आसा. हो प्रोसेशन क्रॉस म्हणटा आमी पुरशांवाचो कुरीस. पुरशांवर येताना मुखल्यान आल्तार भुरगो ह्या पिरकोनी एकलो ह्यो कुरीस हाडून येता आनी हाच्या फाटल्यान दोंपेली आनी सर याजक येतात. पुरशांवाचो कुरीस. तशेंच ह्या कुशीक पळयलें जाल्यार हांगासर आनी एक वस्त आसा. हाका बॅप्टिजमल पॉंड म्हणून आमी सांगता. हांगासर आमी भितर पळयल्यार हांगासर बॅप्टिजमल पॉंड म्हणटात. ताका आमी भितर एक आयदन दवरता आनी ताचे वयर पवित्र स्नान दिल्लें उदक तें कलेक्ट जाता. हाका बॅप्टिजमल पॉंड म्हणटा बावतिजमाचें पॉंड. तशेंच हांगासर आमी आयल्यार हांगासर आनी एक इमाज आमकां पळोवंक मेळटा. भोव सुबीत रितीन तयार केल्ली आमच्या इगर्जेच्या पात्रोनाची इमाज. आमच्या फिरगेजेच्या पात्रोनाची इमाज सालोरेस दियाकोन आनी मार्तीर ताची इमाज आमकां पळोवंक मेळटा आसतना हांगासर आनी एक पायनल आसा. हें नित्यादर मायेचें पायनल नित्या सहाया माते म्हणटा लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर तिचें पायनल आसा. आनी हो आल्तार भुरग्यांनी बसचो जागो जाल्ल्यान तांचो पात्रोन सांत जुआंव बकमन्स ताची एक इमाज हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. केदाळा फेस्त मीस आसता आल्तारीर पाद्र्याप चड आसतात भुरग्यांक बसूंक जायना. आल्तार भुरगीं हांगासर बसतात देखून तांचो पात्रोन सांत हांगासर आसा. तशेंच हांवें आत्तां पळयलें हांगासर एक आनी एक रिंग आसा. थंय जेजूचे 12 आपोस्तल आसले. हांगासर इज्रायलाच्यो 12 कुळयो आसात. द 12 ट्रायब्स ऑफ इज्रायल थंय पळयल्यार आमकां मेळटा जुदा इसाकार मागीर आशेर रुबन सिमियोन बेंजामीन नफायल दान लेवी जुजे जेबुईम अशे मस्तू 12 कुळयो आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. आनी मुखार कितें पळोवंक मेळटा तें आमी पळोवया. आनी हांगासर आमी पळोवया वेलंकनी मायेची इमाज हांगासर भायर सर पोटिगोन दवरल्या. हांगासर वेलंकनी माय आसा. आमचे पासून सदांच विनंती करची वेलंकनी माय तिची पोर्ट्रेट आमी हांगासर पळोवया.
कालिंगी कंतार म्हणटाले कालें करचें म्हण चिंता ना. म्हजी दिश्ट वयर गेली. तुमी पळया व्हडली जायत टीव्ही हांगासर आसा. ह्या कुशीन मात्र न्ही, तिशिल्या कुशींनी टीव्ही आसा. आतां लोकांक टीव्ही आसा, मीस पेटोवच्या पात्रापाक कंतारा कळीजे न्ही. ताचे खातीर वयर थंयसर आमकां टीव्ही पळयत निटायक याजकाच्या निटायक टीव्ही आसा. आनी तशेंच हेवशिल्यान तेवशिल्यान बसलेल्या याजकांक दिसचे पसत आल्तारीच्या त्या कुशीक तशेंच आल्तारीच्या ह्या कुशीक 2 टीव्ह्यो गेल्यात. वट्टू इगर्जेंत 5 टीव्ही आसात. आमच्या कन्विनियन्साक तशेंच पाद्रापाच्या कन्विनियन्साक दोगांयकी सुलाभ जावच्या की. आनी आमी लोकांनी बरें कंतारा मनशाक ही सुविधा आमकां तांणी करून दिल्या. भोव बऱ्या रितीन केल्या. मात्र मस्ट से भारी बरी जाल्या. पळोवया मुखार आमकां काले पळोवंक मेळटा म्हूण सांगून. म्हाका कोणेंगे सांगलें वयर बारे बरो पोटिगो केला पाद्रापान आमकां समेस्तांक इगर्ज फूल जाल्या बसूंक म्हूण सांगून. हांगासर येवन रावल्यार लायवाची गरजच ना. सगळी आल्तार बऱ्या रितीन हांगासर आमकां दिसता. तुमी एक पटी पळया वयरतान आल्तार कशी दिसता म्हूण सांगून. हांगासर तशेंच वयरतान इतल्या सोबीत रितीन आल्तार दिसता. तेंच हांगाय आमकां दग जाता म्हणलें काही टेन्शन ना. हांगा एक व्हडलें जैत फॅन आसा. हेलिकॉप्टराचे धाकटे हेलिकॉप्टराचे फाटलें फॅनान दवरले बरी व्हडलें जैत फॅन आसा. तेंत तितके सकयल आयल्यार ओडून हांवें तुमकां सांगलें सालोरेसाचें एक बरेंशें ग्लास पेंटींग करून पिंतूर आमी पळोवयेत. एका रिंगा भितर तांणी तें पेंटींग घालां. तशेंच सालोरेसाच्या तितके इशीन आमी आयल्यार एक सुकणें आमकां हांगा दिसता. ते भितर न्हू एक सुकणें आमकां दिसता. तें सुकणें पेलिकन जावन आसा. त्या सुकण्याचे एक आमच्या क्रिस्तांवांक आनी तांणी काय म्हणटात ते सुकणे आनी ते जेजू क्रिस्ताक कंपेर करतात. कित्याक म्हळ्यार जेजून ताचेंच मांस आनी रगत दिवन आमकां बचाव केलें आनी आमचें पोशण केलें. तशेंच हें सुकणें खालें करता म्हळ्यार आपल्या पिलांक तांचें पोशण जावच्या खातीर आपल्या बोनशेंत आपणाकच तोपून तें रगत आपल्या पिलांक पिवंक दिता म्हणून हांवें आयकलां. देखून त्या सुकण्याक आनी जेजूक ते एक हें करतात एग्जाम्पल दितात. आनी तिशीन जेजू बरी शेळी ती आमी पळयली. आनी तेंच बागलाच्या ह्या कुशीक आनी त्या कुशीक मोरयेक आनी दैवीक काकुळतीच्या पिंतूर आमी पळोवयेत. आनी हांगासर रावल्यार आल्तार भोव बऱ्या रितीन दिसता. आनी मिसी आमी बऱ्या रितीन आयकल्ले बरी जाता. कितली सुबीत दिसता न्ही. म्हाका सुबीत दिसता, तुमकांय सुबीत दिसता म्हणून हांव पाती येता. आनी हांगाच न्हू तुमकां एक 2 कुडां म्हाका दाखोवंक जाय. तुमकां ल्हान भुरगीं आसात. मीस आसतना तुमी चिंतात अय्यो हांवें कशें मीस आयकोवचें, म्हजो भुरगो दुसऱ्याक तोंदरे करता कोण ना म्हणल्यार इगर्जेच्या त्या कुशीन आनी ह्या कुशीन म्हणजे आल्तारीच्या तेवशिल्यान आनी हेवशिल्यान बेबीज रूम म्हूण सांगून 2 कुडां आसात. हांव तुमकां थंय सोसून दाखयता तें कालें म्हूण सांगून. हांव हांगासर रावलां. हांगासर वयर तुमी पळयल्यार बेबीज रूम म्हणलें नांव पळोवंक मेळटा. ओडूस हांवें सांगल्ल्या प्रकार भुरगीं मिसाक डिस्टर्बन्स करतात. मीस आयकल्ले बरी जायना म्हणल्यार ह्या कुडांत आयल्यार जालें. हांगासर आवाज इल्लो एको मारता. हांगासर व्हडलो जैत ग्लास आसा. आनी ह्या ग्लाशींतल्यान आमी सकयल तिल्ल्यार सीद आल्तार. वयरतान आमी आल्तार पळोवयेत. कांय मीस आयकूंक जायना म्हणल्यार टेन्शनच ना. कंतारांक हांगासर टीव्ही आसा. पाद्रापान उलयल्लें आयकूंक हांगासर स्पिकर आसा. आनी हें कूड बऱ्या तरान तयार केलां. खाली आवय आनी भुरग्यां बसत. तांकां मीस आयकूंक डिस्टर्बन्स जाता म्हण जाल्यार हांगा येवन बसल्यार जालें. कांय टेन्शन ना. तुमी आयकलां पाद्राप मिसा उपरांत सांगता वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हूण सांग. आमी व्हडल्या तळ्यान बारी संतोशान देवाचे व्हड उपकार म्हूण जाप दिता. ताचो रियल अर्थ ताळे हांगासर आमी पळोवप येता. पाद्राप सांगता वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा नांवा खातीर मात्र न्ही बट कित्याक गो इन पीस अँड सर्व द लॉर्ड वीथ लव. वसा शांतीन वसा आनी सक्तांचो मोग करा आनी देवाची सेवा करा. हो जावन आसा अर्थ. देखून तुमी हांगासर मिस आयल्यार पाटयेंतल्यान तिक्के मांडो वयर करून पळोवया. तुमकां हें पळोवंक मेळटा आनी त्या बरी जिवंक आमी प्रयत्न करया. सो आमचे मदें ह्या फिरगजेचे मोगाळ गोवळी जावन आसचे मनात एक बाप आंद्रोलियो सोज आमचे संग आसात. फादर तुमकां ह्या व्लॉगाक मोगाचो स्वागत. सो फादर पयल्यान पयलें तुमच्या मतींत आमी एक असली इतली बरी करून इगर्ज बांदीचें म्हणलें सोपान कशें तें आयलें तुमच्या मतीक? हें सोपान म्हजें एकल्याचें न्ही ग्लेन. हें सोपान सगळ्या आख्ख्या फिरगज कुटुंबाचें. हांव हांगासर बिगार जावन येता आसतनाच हें चिंताप
लोकां थंय आसले आमकां एक बरी सोबीत इगर्ज जाय कित्याक म्हळ्यार फिरगज 100 वर्सांच्या शतमानोत्सवाच्या उमरार आशिल्ली. त्या बाबतींत सबार हेर सामाजीक अभिवृद्धीची कामां सांगता एक दोळ्यांक दिसतें एक पवित्र सोबीत देव मंदीर लोकांक जाय म्हणली लोकांची आशा आशिल्ली. आनी अशें हें चिंताप लोकां थंय आशिल्ले सकाळसायन ते आमी सगळ्यां सांगता मेळोन समालोचन करत आशिल्ली इगर्ज नवीकृत करचें म्हणलें चिंताप आटयलें. नवीकृत करता आसतनाच ही इगर्ज ह्या अंताक पावली नवीकृत नवीस जाली. हें सगळें देवाचें योजन देवाचें काम म्हणयेत आमच्या सालोवर्साची महिमा म्हणयेत. हाचे फाटल्यान मस्त वावर मिनत तशेंच मस्त कश्ट आनी मस्त तराची वावंट आशिल्ली. हे सगळ्या वावंटीचो फळ आतां आमी सक्कळ फिरगजगारां सालोवर्साची भक्तीका अनुभव करून आसात. देखून हें सोपान आमचें म्हजें न्ही म्हज्या सगळ्या फिरगज कुटुंबाचें सोपान आज जारी जालां म्हणलो हो भोव तो संतोश आमकां. भोव बरें बाबा फादर. तशेंच हांवें आयकलें आमच्या इगर्जेच्या मुखल्या तोरीचो कुरीस तो 100 वर्सां जाल्यांत म्हूण सांगून त्या कुर्साची एक चरित्र आमकां मोटव्यान तुमी सांगीत गे फादर. ह्या फिरगजेक 100 वर्सांचें चरित्र आसा म्हूण हांवें दरस तुका सांगलें. 1923 मिलार माय फिरगज येतावन बैफरकेट कर्ण नवीस इगर्ज फिरगज जावन स्थापन केल्ली. थोडी कुटुंबां आशिल्लीं आनी हांगाच्या कुटुंबांक पांय वाटेन मिलार फिरगजेक वचूंक मिलार इगर्जेक खंयचेच इगर्ज जावं कस जातालें तें पळोवन तोवळच्या विगारांनी तें बरें म्हूण ताका दाखयलें. तांचे पैकी एकलो आमचो फादर अलेक्झांडर दुबो तोय हांगासर आयला आनी ताणें ह्या परिसराची सोबाय पळोवन उद्गारिल्लो उद्गार बॉनवेल म्हणजे भोव सोबीत फाल्के ह्या जाग्याक बोंदेलचें नांव येवंक साध्य जालें. आनी तोवळ बंगेरी सीमे म्हणले कडेन तोवळच्या मिलारच्या विगारान एक ल्हानशें कोपेल बांदिल्लें आनी त्या कोपेलाक हांव चिंता जो कुरीस आज आमी आमच्या तोरीक उबारला तो कुरीस थंयसर आशिल्लो. ताच्या उपरांत तें कोपेल कालक्रमेन हांगासर मार्गादेगेर ह्या सुवातेचेर आयलें. ही सुवात मिलार फिरगेचे जावनूच ह्या बोंदेल फिरगेजेक मेळिल्ली आनी हांगासर तो कुरीस त्या इगर्जेचेर आशिल्लो. ताच्या उपरांत मानादेक बाब डेनिस सोजान ही इगर्ज नवीकत करता आसतना येवशिला सायडीन एअरपोर्टा सायडीन फूड करता आसतना तो कुरीस काडी जंय पडलो त्या सायडीचो आनी तो कुरीस एका कुटुंबान जोगासनेन जोगोवन दवरलो. तांच्या कुटुंबान जायती अजापान जाल्यां ती म्हणून तें कुटाम साक्ष दिता त्या कुर्सा मारिफात. आनी म्हाका भोगलें हो कुरीस 100 वर्सांचो चरित्र आसो. ह्या शतमानोत्सवाच्या बागी सुवाळ्यार शतमानोत्सव स्मारक जावन दिसतें देवाचें मंदीर आमी बांदता आसतना तोच कुरीस ह्या इगर्जेच्या मुखल्या तोरीक दवरया म्हूण आमी निर्धार केलो. आनी आर्किटेक्चर दिसान हो कुरीस ह्या बांदपाक फीट जाता की म्हूण विचारता आसतना तो फीट जाता म्हूण आमकां भोगलें. आनी हो कुरीस नोव्हेंबरच्या 10 तारखेर उक्तावणाच्या पयलें आमी बंगेरी सीमे पच्चनाडी तावन वाहनाची एक रॅली करून पुरशांवाचेर हांगासर स्थापीत केल्लो आनी त्या दिसा लोकांक खूब संतोश जालो. 100 वर्सांचो चरित्र सोजपाचो कुरीसच आमच्या नव्या इगर्जेच्या मुखल्या तोरीचेर तो प्रतिश्ठापन जालो म्हणलो भोव खूब संतोश सक्कळ फिरगजगारांनी त्या दिसा व्यक्त केल्लो आनी भोव बरें कार्य त्या दिसा आसलें. भोव उत्तम फादर. हांवें त्या कार्यांत भाग घेतिल्लें हांवें पळयलें मस्त जण आयिल्लो मस्त लोक आसलो भोव बरे तरान लोकांनी उद्गारलें. तशेंच फादर तुमी हें फिरगज कुटुंबा सांगता सर्वांनी हें कार्य इगर्ज बांदचें आलोचन घालतना तुमकां लोकांचो पाठिंबो कसो आशिल्लो फादर? भरपूर पाठिंबो आसलो. ऑफकोर्स पयलें आमी इगर्ज नवीकृत करची एक लो बजेटीचेर नवीकृत करची म्हूण आसली पूण नवीकृताचेंच चिंता घेवन आतांय जाल्यार इगर्ज नवीकृत इगर्जच म्हूण आमी म्हणटा. नवीकृत विस्तरण आनी नवीकृत करून ह्या इगर्जेक नवेंच रूप दिलां जें कितें आदल्यो वस्तू ह्या इगर्जेच्यो आसात त्यो ह्या इगर्जेन वापरल्या. जावं पुरो रुकाड जावं पुरो थोडो इमाजी जावं पुरो आमी येदोळ सांगले तो आमच्या आदल्या तोरीचो कुरीस मस्त संगती आदल्या इगर्जेच्योच ह्या इगर्जेक वापरल्यात. अशें आसता ही इगर्ज विस्तरण आनी नवीकरण म्हूण सांगयत पूण एका रितीन आनी एका रितीन म्हणचें जाल्यार पयल्यान पळयता आसतना नवीच दिसता. उण्या बजेटीचेर सुरू जाल्लें हें काम देवाच्या दयेन अजापच म्हणलें बरी हें काम ताणेंच पंता पावयलां आनी एक भोव सोबीत देव मंदीर आमकां फावो जालां. भरपूर पाठिंबो आसलो फिरगजगारांनी खंयच्याच फिरगजीच्या खंयच्याच कुटुंबान पाटी सरोंक ना ह्या दान दिनासतना रावंक ना सहकार दिनासतना आमी म्हणयेत ही इगर्जेचें बांदप बांदच्याकी चड आमचें फिरगज कुटाम म्हणलें बांदप आमी रुतां केलां एका मनाची एका काळजाची जावन
हर एका फिरगेजीच्या कुटुंबान या कामान मेतेर जावन हें सोबीत देव मंदिर तांच्या भावार्थाचे दिसते रूप जावन हांगासर उबें जाला म्हणून सांगूंक हांव तो संतोष भोगता. भोव बरें फादर. तशेंच पोरच्या नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर आमी आयकलें हे इगर्ज ही फिरगज बिस्प साहेबांनी अधिकृत रितीन दिएसिसीचे पुंशेत म्हणून पसारले. तुमकां ह्या असो म्हणजे कितें पुंशेत म्हणून पसारले ताचो कितलो संतोष तुमकां जाता? भोव बरें सवाल हें पुणशेत म्हणून लोकांनी हें पुणशेत म्हणून अधिकृत जावन पाशार जावच्या पयलेच लोकांनी हें पुणशेत म्हणून नांव वाडलेलें आसा. तोंडपाशी सालोरसाचे पुणशेत म्हणून हांगासर जायतो लोक येतालो. भक्तीपण आसलें सुमार 10-12 वर्सां आदल्या विगार म्हणजे बाब आंध्रू सोजाच्या मुखेलपणा खाली सालोरसाचे भक्तीपण हांगासर प्रारंभ जाल्ले. ह्या भक्तीपणाक जायतो लोक येतलो आनी वार्षिक परबेक प्रत्येक जावन आमच्या ऑगस्टाच्या 1 तारखेतावन 10 तारखे पर्यंत हांगासर व्हडलो उत्सव चलतलो. हर एका मंगळारा नोवेनाक हांगासर भक्तीक येतलो. अशें म्हणटा आसतना हें आमचें पुणशेत दिएसिसीचें अधिकृत पुणशेत जाय म्हूण म्हाकाय आशा आसली आनी सगळ्या फिरगज कुटुंबाकी आशा आसली. अशें आसता हाका कितें पुराक दाखले जाय ते सगळे दाखले आमी गवळी बापाक दिले आनी गवळी बापाक मनवी धाडली आनी गवळी बापा कडेन विचारलें जर तर तुमी पुणशेत म्हूण घोशण करतात ते आमच्या इगर्ज उक्तावनाच्या दिसाच तुमी करी जाय म्हणून ताजे लागीं मनवी केल्ल्या वेळार ताका लक्ती जाल्ले कितें विवार आसा तो ताणें घेतलो आनी लक्ती कमिटी कडेन दवरून विचार विनिमय कर तांचो निर्धार आमकां तांणी दिलो आनी पोर 18 तारखेर इगर्ज उक्तावनाच्या दिसा हें पुणशेत म्हणून घोशण केल्लो संतोष न्ही खूब म्हाका बगात अख्ख्या सगळ्या फिरगज कुटुंबाक हजार आसल्या सगळ्या भक्तीकांनी व्हडा संतोशान तो व्यक्त केल्लो आसा. देखून आमकां बारी संतोष हे पुणशेत आमच्या दीस अधिकृत पुणशेत जालां आनी हांगासर तावन जायत्या लोकांक बरेंपण जावन दी आत्मीक बरेंपण जावन दी देवाचे उतार बळिश्ट रितीन परगट जावन दी आख्ख्या संवसाराक सुवार्ता परगट जावचें हें केंद्र जावन दी म्हूण म्हजी आशा. देवाक जावं महिमा भोव वर्ते चिंता बापानो तुमचे. तुमी हांगासर येवन भोव वर्त्या रितीन आमकां ह्या इगर्जे विशयेंत हाच्या चरित्रा विशयेंत आनी पुणशेता विशयेंत तुमी आमकां मात जनवाय दिल्ल्याक तशेंच इन्फॉर्मेशन म्हणटा आमी थंय दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मुखल्या याजकी जिविताक तुमच्या मिसावाक सर तुमी हातीगेच्या मिसावाक बरें मागता. फादर एक सवाल हांगासर मिसाक आयिल्ले लोक सगळे उद्गारतात हांगासर आसची आल्तार कितली भोव सोबीत जाले एका युनीक रितीन पाद्र्यापान आनी आर्किटेक्टांनी मेळून ती आल्तार तयार केल्या म्हणून सांगून फादर ह्या आल्तारी फाटल्यान खलय मुनी काय मुनी गुट आसा की ह्या आल्तारीचो अर्थ काय म्हणून आमकां तुमी सांगेत गी. भोव बरें सवाल ग्लेन मस्त जाणांनी विचारला हांगासर येवच्या यात्रिकांनी विजिटर्सांनी मस्त जाणांनी सवाल विचारला आनी आल्तार पळोवन अदी एकलो वीज मीत पावता आनी एक तांकां मागणें करया म्हणून भोगता म्हण तांणी सांगलां. ह्या आल्तार विशय सांगचें जाल्यार ह्या आल्तारींत हांगासर सगळी सांतीसीम त्रिंदाद द डिवायन फॅमिली इन हेवन अँड द होली फॅमिली हियर ऑन अर्थ डेपिक्ट केल्या. तुमी पळयतात एक त्रिकोणाकाराचें वृत्त त्या सर्कलाच्या फाटल्यान दॅट रेप्रेझेंट गॉड द फादर. तुमी पळयतात थंयसर क्रुसिफिक्स इमाज तो देवाचो मोग संवसाराक व्यक्त केल्लो जो आमचो म्हणजे 3रो अध्याय 16वें वाक्य आमी वाचता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ताणें ओपून दिलो आनी जेजून बापाचो मोग कुर्सार मरोवन आमकां दाखयलो. आनी हांगासर ही क्रुसिफिक्स इमाज पळयतात तुमी तो कुरीस पळयतात. हो कुरीस त्या कुर्साच्या रुखाक 100 वर्सांची प्राय जाल्या. 100 वर्साचो सागवणीचो कुरीस तो आमच्या फिरगेजीच्या एका कुटुंबान तो स्पॉन्सर केला आनी तो एका पयस रानांत तावन हाडला आनी कितें पुरा आल्तारीचेर रुखाड्याचे वस्तू पळयतात ते पुरा त्या रुखाड्याच्यो 100 वर्सांच्या चरित्रेक फिरगेजीच्या चरित्रेक 100 वर्सांचो प्रायाचो रुखाड मेळिल्ले ते एक वर्ते आमचे बाग म्हणयेत. आनी कुर्सार उमकोळसो जेजू तुमी पळयतात तो थंयसर मरोंक ना जेजू तो कश्टोवचो जेजू. इज ए सफरींग एगनायझींग क्रायस्ट. तुमी लागची वचून पळयतात तो तुमचे लागीं उलयता. जीजस इज स्पिकींग टू यू फ्रॉम द क्रॉस. जायतो लोक हांगासर येवन जेजू कडेन उलयता जेजू तांचे कडेन उलयता आनी तो ते सर्कल पळयतात तुमी दॅट इज द सिंबल ऑफ गॉड्स लव अँड जीजस लव. सर्कलाक आरंभ ना अखेर ना नो बिगिनींग नो एंड गॉड्स लव इज इटर्नल. आनी तुमी किर्नां पळयतात ती किर्नां जेजूच्या मोग सगळ्या संवसाराचे पासारची किर्नां. जेजू मरता आसतना थंय तावन ताचो मोग अख्ख्या संवसाराक प्रगट जालो. दॅट रेप्रेझेंट ऑल द रेस अरावंड दॅट सर्कल. आनी ताचे सकयल तुमी पळयता थंयसर भोव अपुरबायेचें ताबेरनाकल. ताबेरनाकलांत
जिवंत जेजू हजर आसा. द रियल प्रेझन्स ऑफ जीजस इन द चर्च इज द टॅबर्नकल. देखून टॅबर्नकल आमी भोव सोबीत टॅबर्नकल हाडला आनी ताका एक बरें कवरींग केलां. 4 केरुबीम ताच्या पोंदा कशें इस्रायलाची आर्कपेट आसली की तशें ही आर्कपेट दवरल्या. ताचे वयर थंयसर पवित्र आत्म्याचो संकेत आसा. देखून सगळी सांतीसीम त्रिंदाद हांगासर आसा आनी ह्या संवसारांत देवान तयार केल्ली जेजूची संवसार ह्या वय पळय मरिमाय आनी सांजुजे बाब थंयसर आसात. अशें म्हणटा सगळी डिवायन फॅमिली, द होली ट्रिनिटी, द डिवायन फॅमिली इन हेवन अँड द होली फॅमिली हेर ऑन अर्थ ही आल्तारीचेर डिपिक्ट जाली. आनी हांगासर मीस बोटूंची आल्तारी भोव नाजूक रितीन ती आमी तयार करून हाडल्या. तांचो मुखार पळयत आसतना समियाचें निमाणें जेवण दिसता आनी थंयसर याजाक समियाचें जेवण संभ्रम करता. आनी हांगासर तुमी पळयतात देवाचें उतार परगट करचें स्थान. थंयसर 4 वांजेलिस्तांक कांतोवन गेलां कित्याक आमी वांजेल परगट करता थंय. देखून थंयसर तुमी पळयता इस्लाम तुमी पळयतात आनी एक स्टँड इगर्जेचे तिळसोण परगट करचें स्थान. थंयसर तुमी पळयता पुरुशांवाचो कुरीस, तो सगळो सागवणचो कुरीस. थंयसर तुमी पळयतात बॅप्टिजमल फॉंट आनी थंयसर तुमी पळयतात इस्टर फॉंट. आनी दोनी पिल्लरांचे हे हांवें इस्रायलाच्या परजेक मैसेन दिल्ल्यो 2 पळयो उपादेश. पूण मैजे कडेन 10 उपादेश 2 पळयो आसल्यो. हांगा 10 उपादेश कोंकणीन आनी इंग्लिशान कांतोवन गेल्यात. ही सगळी इस्रायल परजेची चरित्र हांगासर आसा. भोव बरें फादर, भोव बऱ्या रितीन आल्तार आसा मोगाचो. तुमी हांगासर आयल्यार आय रेकमेंड, आमी खंयचे रेकमेंड करता पळय तितले बऱ्या रितीन हांगासर सगळे डेपिक्ट केल्या. येया हांगा गूंड रितीन विवर तुमी समजून कान घेया. आनी आमच्या विगार बापांक तुमकां मेळोंक जाय जाल्यार ते ऑलवेज तुमकां अवेलेबल जातले. पयले वर्सा साक्रामेंतांतल्या जेजूक मेळ्ळा, उपरांत विगाराक मेळ्ळा म्हणून तांचे एक बरो एक स्लोगन तांणी केला, फर्स्ट गो अँड सी जीजस देन कम अँड सी म्हूण सांगून. देखून तुमकां केदाळे विगार बापांक मेळोंक आयल्या पयल्या आराधनाच्या कपेलाक वसा, मागीर विगाराक मेळ्ळा. बऱ्या रितीन तुमी आमकां विवर दिल्याक थँक्यू फादर. फादर हांव ओडून थंय भितर येताना हांवें हांगासर एक भोव बरें पायनेल पळयलें. हांगासर दैवीक काकुळतेचो जेजू म्हाका समजोवंक कळ्ळें, पूण ताचे भोंवतणी कितें आसा म्हूण तुमी एक चूर सांगशात गी. हां बरें मसूद जाणांनी जे सवाल विचारला म्हाका एक्सप्लेनेशन दिलां हांवें. हे जावन आसा दैवीक काकुळतेचें रुपणें, भोव फामाद रुपणें. सिस्टर फौस्तिनाक जेजून उगडापेन केल्लें रुपणें हे. आनी ह्या रुपण्यात हांव जायतें बरें पडलां. डिवायन मर्सीचो तेर्स आमी जाणाव, दैवीक काकुळचो तेर्स. आनी हांगासर डिवायन मर्सीचें भक्तीपण आसा. आनी हांव एक दैवीक काकुळचो भक्तीक देखून डिवायन मर्सीचें रुपणें जाय जावन म्हाका बगलें, एका कुटुंबान तें स्पॉन्सर केल्लें. आनी ह्या डिवायन मर्सीच्या रुपण्यांत म्हणजे जेजूच्या काळजातान वाडल्यात 7 सॅक्रामेंट. जेन्ना त्या सोजेरान जेजूच्या काळीत बाल्यान उक्तें गेलें तवळ व्हडली उदकाची आनी रक्ताची जर आनी पवित्र सभेक फुटली संस्काराची जर उमेद. 7 संस्कार जेजूच्या काळजातान उपजाले. देखून हे पुरा 7 संस्काराचे गुर्तू. हांगासर पळयतात तुमी बॅप्टिजम. हांगासर तुमी पळयतात क्रिस्म. थंयसर तुमी पळयतात प्राजिताच्या संस्काराचो गुर्तू. ताच्या वयर तुमी पळयतात येवकरिस्ताचो गुर्तू. ताच्या तिसऱ्यान तुमी पळयतात माखणेच्या सक्रमेंताचो गुर्तू, एनॉयंटींग ऑफ द सीक. ताचे सकयल तुमी पळयतात लग्नाच्या सक्रमेंताचो गुर्तू. ताच्या सकयल तुमी पळयतात मातृमणी वर्दीच्या सक्रमेंताचो गुर्तू. मातृमणी वर्दीचो सक्रमेंत. अशे 7 सक्रमेंताचे गुर्तू हांगासर गेल्यात. आनी भुरग्यांक दोतोरचे वेळार एक्सप्लेन करूंक आमकां कसो लाभ जाता. 7 सक्रमेंत कोणें घडिल्ले? जेजून घडिल्ले. 7 सक्रमेंत जेजून केदाळाक घडिल्ले ताच्या जिविताच्या काळार आनी निमाणें तो मोडटा आसतनाय ताच्या कडवळांतल्यान वावुरले रगत आनी उदक 7 संस्काराची जर जावंक आमकां पावल्या. देखून 7 सक्रमेंत जेजूच्या काळजातान वाळिल्ले मनशाक हांगासर एक रुपणें ताच्या भोंवती 7 सक्रमेंताची गुर्त आसा. भोव बरें फादर, भोव व्हेरी क्रिएटीव रितीन म्हणल्यार बरी, मस्त अर्था बरीत रितीन म्हणल्यार बरी हें पायनेल तांणी तयार केलां. देखून मोगाचें तुमकां 7 सक्रमेंताचे गुर्त जाणा जावंक जाय तर येया बोंदेल पुंच येताक येया.
इगर्जेतावन रायट घ्या कॉयर सायडीच्या सायडीकच तुमकां हांगासर ते पळोवंक मेळटा. ओके, सो आमी हांगासर पळयल्यार साक्रिस्टीक भितर येवची वाट आमी एंट्री केल्ल्यान आमकां पयलें साक्रिस्त मेळटा. भोंवत न्ही भोव बऱ्या रितीन म्हणल्यार बरी साक्रिस्तीत आनी मांडून हाडल्या. हांगासर याजकान न्हिदची मुस्तायकी आसा, मागीर हांगा ह्या कबटांनी सिबोरियम जावन दी, काल्स जावन दी, उंडे आसात. हांगासर आमी पळोवंक गेल्यार भोव बऱ्या रितीचें एक मॉन्स्ट्रन्स आसा. तुम्ही सगळ्यांनी सॅक्रामेंटाच्या आराधनाक गेल्यार तुम्ही चिंतूंक जावंक पुरो ह्या वस्तूचें नांव कितें म्हूण सांगून. आज तुमकां कळ्ळी ताका मॉन्स्ट्रन्स म्हणटात. हे सॅक्रामेंटाच्या एडोरेशनाक आमी एक्सपोज करता ताका मॉन्स्ट्रन्स म्हणटात. आनी साक्रिस्तीच्या त्या कुशीक आमकां घंटीची तोर आसा. महिमा देवा पेस्ता दिसांनी महिमा देवा म्हणटाना जावन दी, 12 वरांची घंट, सांजे रामोरीची घंट, मोर्नाची घंट मारची आनी पुरा घंटीची तोर आसा. आनी तशेंच हांगासर खंयचेय पाद्र्या पायल्यार तांकां वॉशरूम यूज करूंक काडल्यार, बॅगान धरूंक काडल्यार, रेस्ट करूंक एक रेस्ट रूम आसा, पिवच्या उदकाची वेवस्था आसा आनी हात धुवची वेवस्था आसा. तशेंच हांगासर म्हाका एक समजोना तें आमी आमच्या विगारा लागीं ती इसारन समजून घेवया. फादर, हांगासर ह्या कुर्सांत जेजू इल्लो काले म्हणटात एक युनीक रितीचो जेजू आसा. ह्या जेजूचो तुमी आमकां विवरण दिवेत, याचो अर्थ सांगेत गी. ह्या जेजूचे रूपणे ते क्रिस्त रायाचे रूपणे. जेजू ह्या संवसारांत एक प्रवादी जावन आयिल्लो, जेजू ह्या संवसार एक राय जावन आयिल्लो, जेजू ह्या संवसार एक याजक जावन आयिल्लो. देखून जेजूक एक याजकाच्या रुपार पिंतरायल्ले एक पिंतूर पयल्यांच्या इगर्जेंत आसले तें हांवें पाठ करूंक ना. त्या हांगासर जेन्ना पाद्रा मिसाची मस्तायकी न्हेसता त्या जेजूक पळोवन जेजू श्रेश्ठ याजक, तुजो हांव याजक जालां, म्हाकाय एक म्हज्या याजकपणान तृप्ती दी, समाधान दी, म्हाकाय म्हज्या याजकी बणेरपण चलोवंक आदार दी म्हणून मागोवन याजकान मिसाक बेसरून वचत जाय म्हणून म्हजी आशा. देखून ह्या याजकाचे मस्तायकी गेल्लो जेजूक आमी हांगासर दवरलो. आमकां बारीक खुशी जाता ह्या जेजूक पळोवन मिसाक बेसरूंक. देखून तो जावन आसात जेजू एक श्रेश्ठ याजक आमच्या मुखार आसा. भोव बरें फादर, हें हांवें खंयच्याय इगर्जेन पळोवंक ना. पयले फावटी बोंदेलच्या पून शेतांत आमकां हें पळोवंक मेळ्ळां. तुमी पळयलां तर तेका कमेंट करा खंयच्या इगर्जेन पळयलें म्हूण. हें पयले फावटी हांवें ह्या बोंदेलच्या पून शेतांत पळोवनचें हांवें येदोड खंयच्या इगर्जेन पळोवना. थँक्यू फादर, तुमी बरेंकन आमकां एक्सप्लेन केलें. तर वो जावन आसा एक श्रेश्ठ याजक जावल्लो आमचो जेजू म्हूण सांगून आमकां सांगलें. तुमी परत सांगता, तुमी खंय मनी आहल्या जेजूक पळयलां जाल्यार देखन कमेंट घाला तुमी खंय पळयलें म्हूण सांगून. येस, व्हिडिओच्या सुरवेर तुमी हो जागो पळयलो. हांवें हांगासर रावन हो आमचो व्लॉग सुरू केल्लो. पूण हांवें तुमकां असो अर्थ समजोना. हांवें सांगलें उक्त्या हातान जेजूच्या मोगान सोडवंतराची इमाज हांगा आसा म्हूण. पूण असो गूंड अर्थ आमच्या विगार बापातान आयकूया. फादर, सगळ्या इगर्जेनी भितर वेताना नमास्ते करचे, एंजल्स गिया, वेलकम म्हणलो बोर्ड आसता. पूण तुमी एक व्हेरी युनीक रितीन ह्या सोडवंतराची इमाज धरल्या. हाच्या फाटलो गूट आमकां तिके सांगा फादर. हांगासर जायतो लोक दफ्तराक येता, विगाराक मेळोवंक येता. सांगातच येणे इगर्जेचे आमचे एंट्रन्स डोर ह्या हांगासर येता. ह्या जेजूची एक इमाज म्हाका एकल्यान स्पॉन्सर केली. ती खंय दवरचे म्हाका समजूना आनी जेजूनच म्हाका तो जागो दाखयलो. हांगासर म्हाका दवर, हांव सगळ्या लोकांक स्वागत करता. ही भगवंत सोडवंदराची इमाज. तशेंच जेजूचें काळीज थंयसर पिंतरायलां. कसो विगार सगळ्यांक स्वागत करता की हात विस्तारन ताच्या पयले जेजू स्वागत करता. आनी जेजून म्हणा न्ही की येया म्हजे सरशीन सोमेज तुमी कश्ट केले न्हू, वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशो दितलो. म्हजे जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लक्ष शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. इंतू उतरां विगारान ताची उतरां करून गेल्यात आनी विगारी सगळ्यांक आपयता. ताच्या पयलीं जेजू ताच्या गोपान आमकां आपयता. देखून हांगासर युक्त जाग्यार ही इमाज आसा. इगर्जेक येवच्या भक्तिकांक, विगाराक मेळच्या सर लोकांक, दफ्तराक येवच्या सर लोकांक जेजू ताच्या गोपांत आपयता. आमी भोव बरें कांतार म्हणटा जेजू आपयता. देखून जेजू आपोवचे नीज रूपणे हांगासर आसा. भोव बरें, हांवें ओडूच तुमकां सांगलें जर तुमकां विगाराक मेळोंक आसा तर फर्स्ट गो अँड मीट जीसस देन द पॅरिश प्रीस्ट. सगळ्या इगर्जेचे रूपणे आसा. सगळ्या इगर्जेचे रेप्लीक आमी करून दवरले हांगासर. सगळ्या लोकांक आमची इगर्ज कशी आसा म्हणून भितर वचून पळोवच्या पयले सगळ्या इगर्जेची एक रेप्लिका रूपणे मॉडेल हांगासरय दवरला. भोव बरें फादर, भोव बरें. तुमी बऱ्या रितीन आमकां एक्सप्लेन केलें. तुमकां परत देव बरें करूं. येस, आतां आमी हांगासर एअरपोर्ट रोड आनी ARDSO एक स्टेट हायवेस आमी म्हणयत. हाचे सगळे एट्रॅक्शन जावन आसच्या ह्या इमाजे मुखार आसा. ही इमाज म्हाका खंयी पळयल्ल्या बरी जाता. खंय पळयल्या ह्या इमाजेच्या विशयांत आमी आयकूया आमच्या विगारांत आवन. फादर, हें श्रायन आसा न्ही, ही इमाज हांवें खंय पळयल्ल्या बरी जाल्या. ही पयल्या इगर्जेची इमाज गी फादर. ही पयल्यांच्या आमच्या आदल्या इगर्जेची इमाज ती मुखल्या तोरीर आशिल्ली. आनी हें भक्तीपण प्रारंभ जावच्या पयलें ही इमाज त्या तोरीर तावन काडून सर लोकांच्या भक्तिकाच्या
भक्तीपणाक सुक्त जायचे ह्याच जाग्यार पयले ते ह्याच जाग्यार आसली आनी त्या जाग्यार ती परत्यान आमी प्रतिश्ठापीत केली आनी पोरू आमच्या इगर्ज उक्तावणाच्या दिसा उडपीच्या गोळी बापांनी ती अनावरण करून बेंजार केल्या आनी परगट मानाक ती हांगासर दवरल्या. हांगासर ही आमचे पुणशेत म्हूण डिक्लेअर करता आसतना हांगासर एक हो जागो पुणशेत म्हूण जाय म्हूण आमकां बगले पयले हांगासरच आसलो आनी ह्या वेनेच्या मार्गार येताना लोकांक हें उठोवन दिसता आनी थंयसर सा लॉरेन्साचें श्रायन सेंट लॉरेन्स श्रायन म्हूण निघाला. जायतो भक्तीक हांगासर येता आमच्या पात्रोण संता कडेन मागता आनी पात्रोण संताच्या जिणयेचें एक चित्रान थंयसर फाटल्यान आसा. मुसुजान विचारतात हें कालेंग म्हूण ताका उज्याच्या कायलीचेर भाजिल्लें तें दृश्य थंयसर आसा आनी जायत्यांक आमी तें एक्सप्लेनेशन करता. सा लॉरेन्स वर्तो सांत क्रिस्ता खातीर तो मार्तीर मेल्लो, जेजूच्या मोगान तो लासतलो आनी आमचे पासून तो खंडीत विनाती करतलो, आमकांय जेजूचीन तो आपोवन व्हरतलो म्हणली आमची पातयेनी आनी हे सगळे श्रायन सगळ्या लोकांक एक भक्तीपणाचें केंद्र जावन दी म्हूण म्हजी आशा. भोव बरें फादर. जर तुमकां एक सवाल आसा जाल्यार हें पुणशेत तुमी सांगतात हें खंयसर आसा, वेर इज दीस लोकेटेड म्हणून तुमकां आल्यार सांगता आयका. केपीटी टावन एअरपोर्टाच्या रोडार दायजी वर्ल्ड बिल्डिंगाच्या रायट ऑपोजीट तुमी वयरतावन येतानाच तुमकां कळटा वो व्हडत्या रितीन हांगासर बरोवन गेला सेंट लॉरेन्स चर्च अँड श्रायन म्हणून सांगून. तुमच्या बिजी शेड्युलांतलो एक वेळ काडा आनी दया करून ह्या इगर्जेक एक पटी येवन भेट करा आनी तुमची जी कितें सवाल आसा तुमकां ह्या इगर्जेन मेळटले. आमचे विगार बाब सदांच परत चांगल्या बरी तुमच्या सवालांक जापी दिवंक तुमकां ह्या इगर्जे विशीं शिकोवंक आनी तशेंच दोतोन शिकोवंक ह्या दाळाचे विगार बाब हाजर आसतले. वन्स अगेन सगळ्यांच्या तर्फेन आमकां बऱ्या तरेन तुमी इगर्जे भितर भायर श्रायन तुमी आमकां सांगून दिले. बापानो तुमकां परत एक पटी देव बरें करूं. येया बोंदेल पुणशेताक सालोरन्साच्या भक्तीकानो आनी सर लोकांनो सालोरन्साची मजत जोडा, देवाक महिमा दिया. जेजू सरसीन येया आनी जेजू सरसीन वचोंक सालोरन्साची मजत मागा. थँक्यू. सो अशें आसता हांगासर आमी आयिल्ल्या ह्या इगर्जेंत 100 वर्सांची चरित्र आमी जाणा जाल्या आनी भोव सोबीत रितीन इगर्ज बांदूंक कुमोक जाल्ल्या विशयी ती आमी जाणा जाल्या. तर आमच्या हातांत एक मिसांव आसा, कलेन तें मिसांव या आनी सक्टांचो मोगान आमी सेवा करया. जशें हांगासर बरोवन गेलां गो इन पीस अँड सर्व द लॉर्ड वीथ लव. आमी ह्या सक्टांचो हेरांचो ल्हानांचो व्हडांचो मोग करया. सोम्या जेजू क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावया आनी सगळ्यांनी जेजूच्या मोगाचो संदेश पासारया. अशें म्हणून आमी परत मेळया दुसऱ्या जाग्यार. ते दमनासर सोमेस्तांक देव बरें करूं.